Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 8 verse 10 to 15, Paul encourages the Corinthians to finish what they started, to give willingly and eagerly. He reminds them the goal is not pressure but equality, that those with plenty may supply those in need, and one day the balance may be returned. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र वेसवर 8 ओळी 10 ते 15. हे बाबतींत हांव तुमकां म्हजी बूद दितां, ती तुमकां खरेंच बऱ्याक पडटली. कित्याक गेल्ल्या वर्सा ह्या कामाक तुमी हात घाल्लो, खरें म्हळ्यार तें तुमीच येवजून काडलोलें. तर आतां तें फुडें व्हरून संपयात. हे पोरी, जशें ह्या कामाक हात घालूंक तुमी उमेद दाखयली, तशेंच तुमचे कुवेती प्रमाणें मोजत करून तें काम संपोवंकूय उमेद दाखयात. खुशे मनान कितेंय दिवंक उमेद उर्बा आसा जाल्यार मनशा कडेन आसा तें देव मानून घेता. मनशा कडेन ना तें देव मागिना. दुसऱ्यांचो भार हळू करून तुमीच अडचणयांच्या भाराखाल चेपोवन उरची म्हूण म्हज्या मनांत ना. पूण सांगूंक सोदतां तें हें: वांटपांत सगळ्यांक सारकें मेळचें. तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात, आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून तीं तुमच्या गरजांक पावतलीं. अशें वांटप सारकें जातलें. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा: जांकां चड मेळना तांकां कांय ओगळें उरूंक ना, आनी जांकां थोडें मेळ्ळां तांकां कांय उणें जावंक ना. God isn't asking for what we don't have. He desires willingness. When we give together, needs are met and God is glorified. Let us pray. Father, make our hearts generous and ready. Help us to give with joy so that no one among us is in need. Let our offerings be an act of love. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.